मार्रा पिळर्ण पंचायतीन पंचायत फंडा मार्फत मार्रा वॉर्डांत रस्त्याचे डांबरीकरण करपाचो वावर हातात घेतला। सुमार 8,25,000 खर्च करून हे काम जातले अशी माहिती पिळर्ण मार्रा पंचायतीचे सरपंच अमरनाथ गोवेकर हांच्यांनी दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर मर्राच्यान गौतम शिरोडकार। मार्रा ह्या वॉर्डान आहा हो एक लोकांचो एक लॉंग पेंडिंग डिमांड आसलो की हांगा एक रोड जावचो म्हणून, आनी हे रस्त्याचे काम विलेज पंचायत केल्यान मार्रा आमी हातीन घेतलेले आहा। हे जवळ जवळ 300 स्क्वेअर मिटर 300 लेंथ आहा तेजो, आनी तसोच तेजे कॉस्ट अरावंड 8,25,000 आहा। लोकांक बेजीक लोकांचे आसता पळय रस्ते लायटी उदीक हे मेळचें हे पंचायतीचें एक प्राधान्य आसता, आनी हे लोकांक ह्यो गरजो तेंच्या लोकांच्यो पुराय करपाक पंचायत सगळ्या वॉर्डांनी आमचे 9 वॉर्डांनी असले तरेचे रस्ते उदीक लायटी दिवपाचो प्रयत्न सदांच आसता। एक डेव्हलपमेंट म्हणटा तो पिल्यान पंचायतीचो एक कंटिन्युअस प्रोसेस आहा। आयज पर्यंत एक आमची हिस्ट्री आसतली गोंयाभर विलेज पंचायत पिल्यान मार्रान चडांची चड कामां घेतलेली आहा, आनी ही सगळीं कामां अभिमान दिसता सांगपाक की पिल्यान पंचायत फंडांच्यान जाता। आमी फंड जनरेट करता, टॅक्सीच्या हितून माध्यमांच्यान फंड आमी जनरेट करता, आनी तेजो फंड जनरेट जाता लोकां पर्यंत कशें पावप, लोकांक सगळ्यो साधन सुविधा कश्यो दिवप, आमच्या लोकांक कशें खूश ठेवप, हॅपी दवरप, आनी लोक आमच्या वांगडा आसता हें एक मोठें। विलेज पंचायत पिल्यान मार्रान आयज लोकांचे तेंचो एडवायस घेता, तेंचे व्ह्यूज घेता आनी आमी कामां करता। तेका लागून डेव्हलपमेंटान म्हणान मागीर इतर गोश्टी क्लिनस्ट पंचायत म्हणून एवॉर्ड मेळ्ळे आमकां, तें लोकांक मुळेत मेळ्ळें, लोकांचे सगळ्यांचे सहभाग मेळटा, तेंचो असोच सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां मेळटलो आनी चडांत चड भरपूर कामां जातलीं, आनी एक मॉडल विलेज म्हणून आमची जावपाक जाय। सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर विलेजीचो आमी उबो करपाक जाय। पंचायती सायडीक आतां आमी कॅटल शेड तशीच स्ट्रे डॉग्स ही शेड आमी एक प्रपोज केल्ली आहा, तें इन पायपलायन आहा, तें काम बेगांच्या बेगान जातलें। ग्रावंडाचें काम जातलें बेगांच्या बेगान, लॉनाचें काम आहा ती फायल जाल्ली आहा, तें जातलें लॉन घालपाचें काम। अशे तरेन कामां सगळें ओवरऑल डेव्हलपमेंट विलेजीचें करपाचें हें प्राधान्य सगळे वॉर्ड मेंबरांचें आहा। आमची विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी पिल्यांची आहा ती बरें काम करता, लोकूय बरें काम करता, सगळ्यांक सपोर्टान घेवन सगळ्यांक एज अ सरपंच एश्युरन्स दिता भरपूर कामां फुडें आमी घेतलेलीं आनी भरपूर कामां ह्या विलेजीन जातलीं। मार्रा एका वॉर्ड नंबर 9 आसा, जंय हांगासर आमची चडशी कामां जालेले, थोडे रस्ते उरलेले ते आयज आमी घेतलेले आसा रस्ते। हे थोडे टॅक्निकल हेका लागून उरलेले, कित्याक तेजो एस्टिमेट खूब 5 लाखा वयर वयता, सो 8 लाखांक जालो एस्टिमेट। सो तेका लागून ही आमकां हेका डायरेक्ट ऑफ पंचायतीक सँक्शनाक गेल्ली फायल म्हणून डिले जाली। आयज हे काम करूंक आमकां खूब खोशी भोगता, म्हणून हांव सगळे आमचे वॉर्डाचे आमचे लोक आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, आनी हे सहकार्यान काम चालू जाता आयज। खुशी भोगता की आज हांच्यांनी आमचे वॉर्डान आयज हे केलो, रस्त्याचे नाल्ल फोडून हे केल्या बद्दल आमी सदांच तांचे सरपंच पंच तांच्या फाटल्यान सदांच आमी आसा। रस्त्याचे पंचायतीन काम घेतलेलें आसा, हें काम पळोवन खरीच खोस भोगता, आनी हांव अशें सांगूंक सोदता की आमच्या सगळ्या लोकांक जेंकां हो रस्तो लागता मुख्यतः तेंच्यांनी सहकार्य हो रस्तो करपाक दिवचो, जेणे करून हो रस्तो बेगीन जातलो आनी सगळ्यांक तेजो उपयोग जातलो। सगळे पांच बरे सरपंच आनी पांच सगळे काम बरें करता, चॅपलाशीनूय केला आनी आमचे सांगता ते कामां सगळीं बरे भशेन करता ते, आनी हो रस्तो करून फुडें। हांव ह्या मार्रा वार्डांचो एक सिनियर सिटीजन जावन आहा, आनी आयज कितको ते पळयलो आमी फाटल्या पंचायत मेंबर कोण आसलेले आनी सरपंच आसलेले तेंच्या हातींच्यान जें काम घडोंक नासलें तितकें काम आमच्या ह्या पंचायत मेंबर आनी पंचायत कमिटी आहा तेंच्यांनी केल्लें आसा। आनी हो एक रस्तो डांबरूय तेका पडोंक नासलें आनी जावंकूय नासलो, आनी ह्या लोकांचो हांगासरल्या वाड्या वयल्या लोकांचो डिमांड आसलेलो आमच्या वॉर्ड मेंबरा कडेन की हें काम आमचें जावचें म्हणून, आनी आयज आमच्या ह्या वॉर्ड मेंबरान बरें कश्ट घेवन हेजेर तेंच्यांनी लक्ष दिवन हो रस्तो आयज हातीन घेतला, आनी आयज तेजें आमचें हांगा भुमिपूजन केल्लें आसा। आनी त्या भुमिपूजनाक एक चड खोशेची गजाल दिसता ती आमचे फॉरेनर पासून आमचे हांगा आयज हाजीर आहा।